माननीय मुख्यमंत्र्यांनी लोड पळोवन अजूनपर्यंत आमी अजून प्रयत्न करतात की जाता तितके चड यात्रेकरू व्हरपा खातीर कंपार्टमेंट आमकां जोडपाक मेळटा. अजून पळयता आमी लास्ट मोमेंटार पसून आमी ते ट्राय करतले आनी जाता तितके पॅसेंजरांक घेवन वचपाचे. जे फीट आसात तांणी वचचे, जे 18 वर्सांच्या सकयल आनी 60 वर्सांच्या वयर वचनाकात. कारण हे जर ट्रेनीन सांपडले जर जाय जाल्यार ट्रेनीचे जे ऑफिशियल्स असतात ते एखादे वेळ तांकां सकयले देंवोवपाक शकतात. ट्रेनीन भितर सरता आसतना सोशल वेलफेअराचे स्पेशल एक एडमिट कार्ड आसता जे तांचे वळखपत्र आसा. ते वळखपत्र ना जर जाय जाल्यार परत एक फावटी ऑफिशियल्स आसा ते सकयल देंवोवपाक शकतात. जे पॅसेंजरांनी वता आसतना कांय गोष्टी लक्षांत दवरपाक जाय की आपूण वता आसतना आपले कपडे कमीत कमी कपडे घेवन लगेज चड घेवन गेले जर जाय जाल्यार ती ट्रॅव्हलिंगान भितर त्या यात्रेकरूंक खूप त्रास जावपाक शकता. आमची फाल्यां 4:40 सुट्टा. 13 तारखेर 4:40 जरी सुटला तरी आसतना 1 तास आदी येवन आपले बोर्डिंग जावन रावप हे अत्यंत गरजेचे आसा. स्टेशनाचेर आयले नंतर आपल्या कडेन आयडी कार्ड आसा. आयडी कार्ड आमी पयलीं जे रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन जाल्ले आसा तांकां आयडी कार्ड तांचे पर्यंत पावोवपाची व्यवस्था करतलेच. ज्या लोकांक कन्फर्मेशन गेल्ले आसा तांणीच येवपाचें. पूण प्रयागराजान भितर प्रत्येक दिसाक 1.5 कोटी 2 कोटी लोक येतात. तातूंत भितर कोणाचो कंट्रोल कोणाचेर वचचो आसलो ना. म्हणून स्वताची काळजी स्वतान घेवप ही अत्यंत गरजेची आसा. डिपार्टमेंट किंवा सरकार प्रयागराज देंवले नंतर तांची जबाबदारी घेवचे ना. प्रयागराज ही ट्रेन जी आसा ती 15 तारखेर पावतली आनी 24 वरां उरतली. 24 वरांच्या भितर जे दर्शन घेवपाक जाय, स्नान करपाक जाय ते सगळे करून परत एक फावटी ट्रेनीन येवपाक शकता.